मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा पंचवाडी गांवांतले पंचवाडी म्हैसाळ धरण 16 वर्सां उपरांत एका वर्सांत दुसरे खेपे जाला ओव्हरफ्लो. तेवूय पावस सोंपल्या उपरांत लोकांक पडला भंय. दिवचल पार्किंग वेवस्थापन सारके नाशिल्ल्यान येरादारीची कोयंडी. शारांतल्या येरादारीच्या प्रवाहाचेर परिणाम. लोक नो पार्किंग झोनांत करतात आपल्यो गाडयो पार्क. थळावे अधिकाऱ्यांची आडनदर, दिवचलकारांक हुस्को. भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदल्या अटारी वाघा शिमेचेर परप्रांतीया सयत हजारांनी लोक एकठांय. राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रदर्शन घडोवन हाडपी ही एक सुवात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा तालुक्यांतल्या पंचवाडी गांवांतले पंचवाडी म्हैसाळ धरण 16 वर्सां उपरांत एका वर्सांत दुसरे खेपे ओव्हरफ्लो जाला आनी तेवूय पावस सोंपल्या उपरांत. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात ते म्हैसाळ डॅमाचेर आसात आनी म्हैसाळ डॅम आमी तुमी पळयतात फाटल्यान जे ओव्हरफ्लो जाता आनी हे जे डॅम जे ओव्हरफ्लो जाल्ले आसा ते सेकंड टायम जाल्ले आसा. हेच वर्साक जुलयाचे फर्स्ट विकारूच पयलें ओव्हरफ्लो जाल्लें आनी आतां परत हे म्हयन्याचे लास्ट विका परत आतां ओव्हरफ्लो जाल्लें आसा. तुमी पळयतात उदक भरपूर भरलेलें आसा आनी हो जो डेटा जो आसा अशेंच पयलीं फावटी भरलेलें 16 वर्सांनी आतां भरलेलें आसा. डॅम जो सेकंड टायम आहा तो सेकंड टायम 16 वर्सांनी परत भरलेलो आसा. 2009 अशेंच पयलीं भरलेलें. पूण असो अशें दिसता की पावस जो पडटा तो पळयल्यार पावस भरपूर पडटा. कालूय पावस पडला, ताजे पयलींय पावस पडला आनी ह्या पावसान आतां परत ओव्हरफ्लो जाला. म्हणजे अशें दिसता की ह्या वर्साचेर उदकाची शॉर्टेज जावची ना अशें दिसून येता. या वर्सा जुलै महिन्याच्या पहिल्या सप्तकान पहिलेच खेपे धरण भरून वावले. WRDच्या आकडेवारी प्रमाण 2009 उपरांत धरण ओव्हरफ्लो जाले आणि एकाच वर्सा 2 फावटी अशें घडला. 4.1 चौखण मोलांच्या तुळेन ल्हान उदका क्षेत्र आशिल्ल्यान हे धरण सादारणपणान पावसाळ्याच्या मदल्या दिसांनी उदक व्हांवता आणि पावसाळो सोंपता तेन्ना ऑक्टोबर सावन ताची उदकाची पातळी मातशी उणी जाता. पूण अंदू पावसा उपरांत उटंगाराच्या पावसाक लागून धरणाचेर हुंवार आयला अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मदल्या अटारी वाघा शिमेचेर संवसारांतल्या खंयच्याय 2 देशां मदलो सगळ्यांत नामनेचो शिमेचो सहजपणान वावर करपी भाग. बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ले सर्तीचे प्रतीक आशिल्ले ते आयज आशेचे, सहकार्याचे आनी भावपणाचे दिवे लावन रावल्यात. परप्रांतीया सयत हजारांनी लोक ही कार्यावळ पळोवपाक येतात. हे राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रदर्शन आनी सगळ्या खातीर मन रिजवणेचो एक स्तोत्र जावन रावला. पळयात. आमी आसात ते अटारी बॉर्डरीचेर आसात. इंडिया पाकिस्तान जी बॉर्डर लागता ह्या बॉर्डरीचेर आसात आनी हांगा हर दिसाक प्रत्येक दिसाक हांगा परेड चालू जाता आनी लोकांनी दोनी कंट्रीचे जे फ्लॅग आसात हे देंवयले वतात आनी हांगा हजारांनी लोक जे आसात हे विंगड विंगड गांवांतल्यान येतात आनी हांगा आमचे जे सोल्जर आसात जे बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स आसा
हांकां सपोर्ट करतात आनी तेंचो आत्मविश्वास जो आसा वो वाडयतात. आनी हे जे सैनीक आसात हे सैनीक सदांच आमची देशाची जी सीमा आसा ही सीमेची राखण करतात आनी हेंचे खातीर आज आमी जे आसात हे छाती फुटोवन आमी हांगा सुसेगाद न्हिदतात. आमकां जाय तें करूंक मेळटा पण आमी ह्या बॉर्डरीची जी सेक्युरिटी करता जे मिलिटरी आसात हांकां खंय तरी सॅल्यूट करपाक जाय आनी हो सॅल्यूट खरेंच त्याच दिसा केलो म्हूण जाणा प्रत्येकाच्या मनात आनी प्रत्येकाच्या काळजांत हो सॅल्यूट आसपाक जाय. कित्याक आज मिलिटरी आसा म्हूण आज आमी आसात आमी जगतात आमी बिंदास घरा कडेन न्हिदतात. पूण हे जे मिलिटरी मॅन आसात हे केन्नाय दिनात हे रातभर आनी दिसभर जागे रावतात. तुमी जाणा आसतले कितलेशे मिलिटरी मॅन जे आसात हे आपल्याले प्राण हेणे आमचे खातीर दिले कडेन आसा. नवी नवी भुरगीं जॉयन जाल्ले देशा खातीर नेले कडेन आसात. कितलेशे जाणाले जो संवसार आसा हो उजवडला आसा हो काबार जाल्लो आसा. आमी हांकां सॅल्यूट करपाक जाय. तेंची फॅमिली जी आसा ही फॅमिली जे सामके त्रासां पडले कडेन आसा कित्याक तेंचे एक पूत जो आसा हो देशा खातीर अर्पण जाले कडेन हांकां आमी सॅल्यूट करपाक जाय आनी आमी तेंचे सदांच बरें मागपाक जाय आनी आमी हेजे प्रकार तेंचे बरें मागतात. जय हिंद. आपको ये बहुत बढ़िया है बाबा. सिक्योरिटी फोर्स है ना बहुत बड़ा है. देखा तो इधर ऐसा लगता है कि हम लोग को पाकिस्तान का बहुत प्रेम है. तो इसमें लगता है हम लोग इधर से झगड़ा करता है ये झगड़ा करता है ये हम लोग के मन में रहता है. ये अभी ये परेड देखेगा तो इतना शांति का है कि बच्चा लोग को देखना मांगता है बहुत ज़रूरी है. हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खड़ा हम लोग दिल में रहता है ये रहता है ये खराब चीज़ है. कितना शांति आती है बहुत शांति है. परेड करते हैं वो लोग परेड करता है हम लोग परेड करते हैं बहुत शांति है. कैसे लोगों ने आज उनको सैल्यूट दिया है जो बीएसएफ के जवान परेड करते हैं. अभी वे ना इतना ये लोग बीएसएफ इतना तकलीफ निकालते हैं बॉर्डर में. हम लोग कुछ मालूम नहीं रहता. इधर आएगा तो मालूम होता है क्या तकलीफ है क्या इधर सब मालूम होता है. कहाँ से आए आप. हम गोवा से आए. वाव कसे आज बॉर्डरीचेर कसो हे चलता. पळोवपाक गेल्यार इतली शांती पळोवपाक गेल्यार इंडिया पाकिस्तान आमची बॉर्डर आसा ते पाकिस्तान एक सायडीन आमी इंडियन एक सायडीन इतली शांती आसा पळय हांगा ती आमकां खबर ना. हे कोणें आमकां भुरग्यां हांगा दाखोवपाक जाय कितें आनी किती शांती म्हूण. कितें दिसा आज बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स आमचे खातीर जीव काबार करता आमकां राखता. खूब लागता इतले कोणाक कांय खबर ना घरात बसून जेन्ना इनक्वायरी येता पळय तेन्ना सगळें काडटा कितें बॉर्डराचें कितें तें. ओके इतली सिक्युरिटी हें तें पळोवपाक गेल्यार बेश्टें कितें आमी शांती पीस ते झगडीं बिगडीं आमकां नाकात. तुमी पळयल्या कितली येयल्या पुरो बॉर्डरार कितली शांती हेंच आमकां ना. आमकां पाकिस्तान ना ही आमी मोगान रावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल पार्किंग वेवस्थापन सारकें नाशिल्ल्यान येरादारीची कोयंडी जाता आनी शारांतल्या येरादारीच्या प्रवाहाचेर परिणाम जाता. लोक नो पार्किंग झोनांत आपल्यो गाडयो पार्क करतात. रस्ते आनी पदचारी मार्ग आडयतात. संबंधितांनी योग्य सुवातेर योग्य सायनबोर्ड घालपाक जाय. थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांक उलो मारला. पळय थंय अशें जाल्लें की ट्रॅफिकाचो सगळ्यांकूच त्रास जाल्लो आसा. आतां गाडयो ह्यो कितें आहा लोकांनी हाडपाच्यो बाजारान अशें ना म्हणिना हाडपाच्यो जरूर हाडपाच्यो पूण त्यो वेवस्थीत पार्किंग करून दवरपाचें हो म्हजो एकूच लोकांक आग्रह आहा आनी विनंती आसा. कित्याक सांग लोक अशे तरेन पार्किंग करून दवरता की ताचो बाकीच्या जनतेक ताचो त्रास जाता. बाजारान आयल्या उपरांत एक वेवस्थीत खंय तरी हांगा बिचली आमचें सांगपाचें म्हणल्यार पार्किंगाचो खूब हांगा सगळे बोर्ड मारलेले आसा. 2 व्हिलरा खातीर आसा 4 व्हिलरा खातीर आसा. थंय वेवस्थीत दवरीत जाल्यार कोणाक त्रास जावंक शकना. दुसरी गोष्ट ट्रॅफिक पोलिसूय आसा. ट्रॅफिक दिवचली ट्रॅफिक पोलीस भरपूर फोर्स आसा पूण ताचो उपयोग आसा पळय ह्या कामा खातीर जावचो. ट्रॅफिकाची मेन जबाबदारी कितें आहा तर गाडयो वेवस्थीत
लोकां खातीर वचपा खातीर करून दवरपाचें हो तांचो मेन तांचो उद्देश आसा. ट्रॅफिकाचो मेन उद्देश की ट्रॅफिक हे आपले कितें तरी फायन मारप आनी हो न्ही तर ट्रॅफिक इतलें सुरळीत जावची हो मेन उद्देश आसा. आनी ताका लागून हांव ट्रॅफिक पुलिसाकूय हांव विनंती करता की ह्यो ज्यो तुमी गाडयो तुमी बेशिस्तपणान पळयतात ताचेर अंकुश हाडात, ताचेर तुमी कंट्रोल हाडात. तुमकां पावर आसा, तुमकां हें करपाक फायन मारपाक कितें करपाक, पूण फायन मारच्या पयलीं तुमकां लोकांक जे शिस्त ना ती मातशी शिस्त शिकयात. म्हणजे मेन म्हणजे हे ट्रॅफिक पोलीस हेंच्यांनी RTO हेंच्यांनी सगळ्यांनी ते लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक लोक बेजबाबदार लायता, आपल्या पासून दुसऱ्याक त्रास जातलो हेजो ते केन्ना विचारूच करिना. गाडी लायले चल्ले, फाटी फुडें सुद्दां घेवंक गाडी मेळना. ग्रावंडा कडेन मदली हे केल्या नो पार्किंग तरी लोक हाडून लायता कोण लायता आनी लायता चल्ले सामके जावन. लोकांचो विचारूच तांकां करिना हें सामके जावन. न्ही थंय पुलीस रावंक जाय अशें दिसता तुमकां? हय रावंकूच जाय न्हू. जंक्शन जें आसा तें जंक्शन आहा, पण फुडें मातशें वचलें जाल्यार जंक्शन आहा. पुलीस अत्यंत गरज आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आतां मतदार वळेरींत गोंधळ सुरू जावपाक लागला. मतदार नासून लेगीत तांची नांवां वळेरेंत आसात. ही फक्त वोट बँक तयार करपाच्या हेतान कामां चल्ल्यात. सांताक्रूज ब्लॉक अध्यक्ष जॉन नाजारेत, शमिला सिद्दकी आनी एडविन वाज हांणी पणजे काँग्रेस हाऊस पत्रकार परिशद घेतली. ताका लागून आमी आयज एक कंप्लेन दिल्या इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23 बामणबाट, आनी हितून आमी सांगला 21 बोगस वोटर्स आहा. बिसायड्स एडिशनल 4 वोटर्स जे थिंगासोर आसले तेणी ते रेंटेड प्रिमायसीस आसली ती सोडून गेल्या. पूण तांकां डिस्पायट ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑथॉरिटीज, देअर नेम्स आर स्टील फिगरिंग ऑन दीस इलेक्टोरल रोल. हो इलेक्टोरल रोल पळय आहा तेजी नांव अजूनय फिगर जाता. हाका लागून आमी तेंचे नोटिसा काडला आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी तुमचो प्रोसिजर कितें आहा तो फॉलो करा, पूण तांकां ही नांवां आमकां काडपाक जाय. बिकॉज दीज आर सॉर्ट ऑफ बोगस वोटर्स, बिकॉज दे डू नॉट रिजायड देर इन द गिवन एड्रेसीस इन द गिवन हावजीस, आनी ते रावपाक शकयना कित्याक तीं घरां धाकटुलीं. आनी आमी कितें सांगलां, तुमी थिंगासोर एक विजीट करा, इन्स्पेक्शन करा. आनी थिंगासोर विजीट करता तेन्ना इन्स्पेक्शन ताका आमी एडमिनाचो नंबरूय दिला. ते पाट्यार विजीट करता आसतना थिंगासोर तुमी कॉन्टेक्ट करून ताका विजीट करप, फिजिकली व्हेरीफाय करपाक ते कोण रावता रावना ते. कित्याक आमकां दिसता ते प्रमाणे BLOन तांची नांवां ते खूंय रावता ते पळय नासतना थिंगासोर एनरोल केलेली आहा. दुसरें आमी एक केलेलें आहा, लेटर केलेलें आहा इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 14 किल्लावाडा चिमेर. हितून कितें जालेलें आहा, हितून आमकां 2 घरां मेवल्या. एक घरान आमचे स्टेट मिडिया कोऑर्डिनेटर शमिला सिद्दीकी रावता. ताचो घोव आनी ताची भयण ही 3 वोटरां आहा. पूण ताच्याच घराचेर आनी 5 वोटर लायलेले आहा, 5 वोटरांची नांवां. ताका जेन्ना हो आमचो रोल मेवलो ताचो घोव कामरान सिद्दीकी इज अ BLA ऑफ दॅट पार्ट, आनी आमचो एडविन इज BLA ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23. ताचो घोव जेन्ना पार्ट नंबर 14 BLA पळय आहा ताका पळय जेन्ना हो इलेक्टोरल रोल मेवलो ताका कळून येयलें आपल्याच्याच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा आनी ते जाल्यार हिंदूच, ती मुस्लीम. अरे जरी तर ताचेच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा जाल्यार खूंय कितें कितें जालां आसतलें, तेंचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी कितें तरी ते BLOक एकाउंटेबल करून बाबा कितें तरी सारकें तुमी काम करा म्हूण तांकां हो प्रोसिजर सारको करूंक जाय. इतलेंच आमचें मागणें. They were very cooperative. known as Suna, that I personally have 5 more voters in my house. They are residing in my house and I don't know about it. You won't have a voter list available to you to see whether your house has more people registered. Now, the Election Commission says you have to be jagrook hona chahiye, you should look for it. I don't know how many people go to the website of Election Commission to check that, but there is no possibility of checking whether it's a house number. If I put in my house number, I cannot search it.
as it's a PDF which is encrypted. So there is no search option there where I can put my house number and look how many people are registered in that particular house. की बिसाइड्स द रिप्रेजेंटेशन आमी आता इलेक्शन कमिशनाक दिला. हांवें रिप्रेजेंटेशन मामलादाराकूय केला सेम. कित्याक पयले बामणभाटान इन 25/11/2024 अशेंच हांवें लेटर केलेलें 26 बोगस वोटर्स आहा म्हणून. आनी हें परत मागीर इलेक्शन कमिशनाचे नोंदरे काडले म्हणटकच हांवें आनी जॉन बाबान तेन्ना ते आतां सप्लिमेंटरी हेजेर तें नांव डिलीट केलें. सो आतां परतूय हांवें आनी 26 जाल्या ते 22+4 एगेन हें केलां आफ्टर टेकिंग RTI इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर विलेज पंचायत. अशें आसा पंचायतीन ही घरां कोण वोटर्स आहा न्हू तेंची घरां रेजिस्टर्डूच ना. हाऊस टॅक्स रिसीट आसता पळय दोज हाऊजीस आर नॉट रेजिस्टर्ड. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी मुजेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव प्रन्योकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हापसा धुळेरांत AIFF अंडर-16 आनी बेंगळुरू FC हांचे मदीं मॅच जाली. GFA वतीन SFAन आयोजीत केल्ल्या 4थ्या वेदांता यूथ चषकाची ही फायनल आसली. हे सर्तीत अंडर-16 गटांत तरणाट्यांचो टॅलंट मुखार आयलो. दर वर्सा 8 पंगड वांटो घेतात. तातूंत 4 पंगड गोंया भायल्यांतल्यान येतात. I think this is their 4th year. It's a great thing that they are promoting football in a very big way. You all, both the teams, Bengaluru FC and Academy, IFF Academy, you all are the future stars of India. This is the beginning for you all. I was a kid like you a long time ago, and I never realized on a fine day when I was in the school standing like you all and chief guest talking, never realized that one day I will be standing here and talking to you all, getting my awards. India is depending on you. You all are the bright stars. Stay focused with a positive attitude, with that never die spirit. I can do it, I have to do it, and you all will go to a higher status in your life. I have a very good amount here to see these players playing. Congratulations BFC team and the coaches who work behind them, and a very good play from the AFF Academy team and good work by the coaches over here. I think it was a wonderful game we saw. In football it always happens, some team wins, the other team has to take it gracefully and do the best things. I think this is a very good platform for the youngsters. I think I should appreciate Vedanta Group to organizing these kind of matches. The more the youngsters play, the better they get, and they'll get more time to play, and the coaches get more time to work on them. I think this is a very good platform, and keep this continuing. Vedanta in different areas they are trying to do this. Witnessing this final of our 4th Vedanta Youth Cup tournament. We started with 4 teams back in 2019. Only 4 academies were participating, and this is the 4th edition, and we have seen 8 teams participating, 4 outstation teams and 4 gold teams. Hard luck for AIFF FIFA Talent Academy, and congratulations to BFC for winning this tournament. It was great to see the talent on show, and I wish a lot more kids, parents would have turned up to watch this final and see what is on offer and where do we stand and how we can improve as Goan footballers, and also the talent for the national team.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. चेन्नई FC आड डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब खेळपाचो आसा. बांबोळे एथलेटिक स्टेडियमात ही फुटबॉल सर्त जातली. कोण बाजी मारतलो हाचेर सगळ्यांचीच नजर तिकून आसा. भारतीय फुटबॉलाच्या व्हडल्या नावा आड 2 प्रभावी कामगिरी केल्या उपरांत शुक्रारा 31 ऑक्टोबर सांज वेळार 4:30 वरांचेर बांबोळे स्टेडियमांत चेन्नईन FC आड डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब वर्चस्व गाजोवपाक पुराय यत्न करतलो. कोलकाता जायंट्स संघा आड 2 बरोबरी जाल्ल्यान डेम्पो SC चेन्नईन FC आड पुराय गुण मेळयतलो अशी आस्त बाळगिता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात उटंगराच्या पावसांतल्यान विसव मेळटलो. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास सध्या हवामान विभागान दिवंक ना. पूण कांय सुवातींनी अचकीत तो हलको पावस ते मध्यम पावस पडटलो. देखून जतनाय घेवची. चडशा वाठारांत वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. तापमानात सकाळच्या वेळार थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपरां उष्ण तापमान आसतलें. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शुक्राचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 29 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. उटंगराच्या पावसांतल्यान विसव. सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस. वत पावसाचो खेळ. सकाळच्या वेळार थंडसाण. दनपरां उष्ण तापमान. तापमानात वाड. शुक्राचे तापमान 31 ते 29 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.